Rata yang kau sedari program, suka duka dalam soada, sata yang subur bersabarna, sentuhan sumya, mandira sembria, kita gamadu. Tuka sita amci tuwe botulia setinya pasu egabe duita दिवाशी खालसा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचे कोळ तुमचे सवय आसो तुमच्या सवय आसो. जेजू ख्रिस्तादय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो हाच्या वांचलांत सोमी म्हणटा कंत हुस्को सोडा पिवोनचे सोडा कोण जिवितांत चड कंत हुस्को करता ताका बें चड आनी तें बें आनीकी चड आमकां कंत हुस्को वाडटा. आमी आज कशें जिवनचें फाल्यां कशें जिवनचें परवां कितें जाता ताच्या परवां कितें जाता अशें जाल्यार कशें जाता आनी असलो कंत हुस्को आमकां सोम्याचेर भावार्थ दवरूंक आदार जायना. बगार आमचें थंय आमी बरोवचो सोडटा देवा थंय आमी बरोवचो सोडटा आनी अशें कितें जाता जिवीत कश्टांचें जाता. जिवितांत आमचें तें आसलें सोम्यान दिल्लें तें समाधान आमकां तें जिवंक जायना. जिवितांत जायतें उणेपण येवंक पुरो कश्ट येवंक पुरो सोलवणी जावंक पुरो असल्या संदर्भारी आमी धैर्यान जिवंक जाता. कदाळा आमचें थंय सोम्याचें समाधान आसल्या वेळार मात आमकां तें भोगापासाचें सोमी म्हजें तें जी येता तो म्हजें थंय आसा म्हणलें भोगापासाचें आनी जेन्ना असलें भोगापासा आमकां बरवसो मेळटा आनी हो बरवसो आमकां भावार्थान ती रावंक शिकयता. जायते पटी अशें घडना जायते पटी अशें घडना. आज जोडया धळे दंप्या आमच्या जिवितांत जायते पटी सोम्या थंय बरवसो सांडल्याक ताचे लागचे वखसाणें मागया. आमचे उणेपण वळखून घेवन सांगाता आमी मागया. हांव पातकी आनी तुमकां भोवभयणीनो म्हजो गुन्यांव सोदून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सरून वायटा धरून आनी बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध. ह्या बसत बगेन सदां संवकार मरे सगळ्या देवतांनी भक्तां आनी तुमकां भोवभयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्वरा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता. सर पतिता देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोम्या काकलूत Krista काकलूत Krista काकलूत सोम्या काकलूत सोम्या काकलूत. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बाबा जेजूच्या पूर्ण जिवंतपणा वरवीं आमच्या गायेल्या साहेबाक तूं वखात लायताय आनी तें नवें करून आमकां ससनाच्या जिविताक तयार करताय. तुवें बसयलेलीं देणी आमी वळखूंक पावल्या ती आमकां मेळटली म्हूण आमी दुबाव करिना जावच्याक आमचो भावार्थ आनी बरवसो तीर कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव
तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. दमदूतच्या कृत्य पुस्तकांतलें वाचप. तशें आसता अंत्योक आनी इकोनियांतावन थोडे जिद्यो थंयसर आयले आनी ताणें लोकांक आपले कुशीन व्हडलो. लोकान पावलाक फातरयलो आनी तो मेलो म्हणून चिंतून ताका शारा भायर व्हरून व्हेलो. पूण शीस ताचे भोंवतणी एकठांय जातच तो उठलो आनी परत्यान शारांत प्रवेश जालो. दुसरे दिसा तो आनी बार्नबास देर्बेक गेले. पावलान आनी बार्नबासान देर्बेच्या शारांत सुवार्ता परगट करून जायत्यांक शीस केल्या उपरांत लिस्त्राक, इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंतियोकाक ते पाटी आयले. वाटेर आसता बावार्तान तीर रावूंक शिसांक ताणें उत्तेजन दिलें. देवाच्या राजांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतराचे अशें म्हणून ताणें तांकां बूत सांगली. हर एक सभेंत तांणी मालगडे नेमले आनी विश्वास दवरलेल्यांक मागणे आनी उपास करून तांणी सोम्या आदीन केले. उपरांत पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पंपलियाक आयले. पेर्गेंत देवाचें उतर परगट करून जातच ते आतलियाक गेले. शेकी थंय तावन दर्या वाटेर ते अंतियोकाक पाटी आयले. येदोळ पर्यंत संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्ले हांगा पावतच सभेच्या सर संद्यांक तांणी जमू केले आनी आपणा मारिफात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जुदेव न्हय आसलेल्यांकी कशें ताणें बावार्ताचें दार उगडलें हें तांकां विवरून सांगलें. थंय शिस सांगता ते जायतो काळ रावले. देवाचें उतर हें. देवाचें उडुपकार. श्लोक. तुजी भक्त सर्वेस्परा तुजी राजवटकेक प्रतिश्ठ महिमा पसरतले. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवटेक महिमा प्रगट. सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळें तुजी स्तुती गातले. तुजी भक्त तुका दिनवासतले. तुजे राजवटकेक महिमा वाकाणतले आनी तुजी व्हड कृत्यां ते नावाडतले. श्लोक. तुजी भक्त सर्वेस्परा तुजी राजवटकेक प्रतिश्ठ महिमा पसरतले. अशें समेस्त मनशांक तुजी वर्ती कर्तुवां आनी तुजे राजवटकेक प्रतिश्ठ महिमा कळी जातली. तुजे राज केदींच न्हय आळवोंचें तुजी राजवटकी संततेचे संततेक बाळतले. श्लोक. तुजी भक्त सर्वेस्परा तुजी राजवटकेची प्रतिश्ठ महिमा पसरतले. म्हज्या तोंडान सर्वेस्पराची होगली खावं घातलो. सगळे मनशाकोळ ताचें नांव वाकाणतले ससनाच्या ससना. श्लोक. तुजी भक्त सर्वेस्परा तुजी राजवटकेक प्रतिश्ठ महिमा पसरतले. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्तान कश्ट मरून सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जावं आनी अशें आपले महिमेंत भितर सरोंक हें सगळें क्रिस्ताक घडोवन येवंक आसलें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेतां, म्हजें समाधान तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत काडची सोडा, तुमी भिवोवचें नाका. हांव येतां आनी तुमचेशी पाटी येतां म्हणून हांवें सांगलें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापासशी वेतां म्हूण आयकून तुमी संतोश
पावतल्यात कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हे सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सत मनशाक आतां ते घडोवन येवच्या आदींच हांवें तुमकां सांगलां. आतां ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जालो आसता आनीक चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवचो ना. ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना, पूण हांव बापाचो मोग करतां. ताणें फर्मायल्या प्रमाणेच करता म्हूण संवसारांत कळीत जायचें न्हय. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, पोदोरन पळय म्हळ्यार कोत्ता न्ही. पोदोरन म्हळ्यार कोत्ता मरे काले म्हणटा पोदोरन आनी मोदोरन न्ही गे. हय ती काल्याक आसात. आं वाद धरून गे मागीर न्ही. आतां बौद्ध दिता आसतना थंय पोदोरन मोदन आसात न्ही गे. क्रिस्म जाता आसतना आनीकले कोण त्या भुरग्यांच्या खांद्यार एक हात धरतात न्ही गे. काजर जाता आसतना दोग विटनेस आसात हय मू काल्याक. आं म्हज्या मोगाळ इश्टानो, आमच्या जिवितांत एकम्पनीमेंट जाय. सांगातपणाचे किसड एकम्पनीमेंट म्हळ्यार आमकां आमच्या पैनार आमकां समजोवंक वाट दाखोवंक एक मनीस जायच. तुमी आयचें पयलें वाचा पळया गे धर्मदूताच्या कृत्यांत पावलूक मारतात. पावलूक मारले उपरांत ताणें चिंतलें तो मेला म्हणून, पूण ताचे शिस सांगात येतात आयलें तो उठ्ठा आनी तो ताका मारला, ताका तांणी अशें केलां तशें केलां कांय म्हणना. पूण कितें करता पावलो पळया गे, भावार्थांत तीर रावंक उत्तेजन दिता. उत्तेजन शब्द भोव गरजेचो आमच्या चलत्या जिवितांत. जावंक बरो आमचें सादें जिवीत, आमी घरा जिवोवचें, कुटुंबा जिवीत जावंक बरो, आमी हांगा धर्मीक जिवीत जावंक बरो, ह्या सर जिवितांत आमी कितें आसा उत्तेजन गरजेचें. ताका म्हणटा हांव एकम्पनीमेंट. उत्तेजन कित्याक गरजेचें, जिवितांत उणेपण आसात आमी पडटा जावंक बरो, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमी पडटा जावंक बरो, उणेपण आसा जावंक बरो, कश्ट येता जावंक बरो, असल्या संदर्भार आमी कितले मापान भावार्थान तीर रावता तितलें आमचें जिवीत आमी जिवंक शकता. जर आमी भावार्थान तिरासान जायना आमचें जिवीत जिवंक भोंगाचें जाता, कश्टाचें जाता. आनी असल्या संदर्भार इगज मध्ये ताच्या चिंतपांनी ह्या जानवायांनी आमकां हें पोदोरपणाचें अवकाश दिता. कोणेय पोदोर जावंक जायना, मोदोन जावंक जायना. कोण जबाबदारी करून घेता तांणी मात्र ताकाच एकल्या क्रिस्तांवाक अन्येकल्या क्रिस्तांवाची जबाबदारी आसा. ताणें एका क्रिस्तांवाक ताचें क्रिस्तांवपण जिवंक उत्तेजन आनी प्रेरण दिवचें. ताका जायचें वंशलाके आमी वचया पळया गे. सोमी आनी थोड्याच वेळान निमाणें जेवण करता. निमाणें जेवण घडयल्या उपरांत पांचशांवाक वेता आसा. आनी असल्या संदर्भार सोमी कितें म्हणटा, ओहो म्हाका जुशी मारतात अशें म्हणटा की ना. उतरां म्हळ्यार सोमेजी, हांव तुमकां समाधान दितां, म्हजें समाधान तुमकां दितां. हांव फाटीं वेतां परत येतां, तुमी म्हज्या मोगांत रावा. हें उत्तेजन. आमच्या चलत्या जिवितांत कितें जाता, कालें जाल्यार जालें सायबा आनी कांय ना, म्हजें जिवीत गेलें, तें जालें, हांवें म्हजें घर गेलें, तशें गेलें. अशें केल्ल्या उपरांत कितें जाता, नकारात्मक सकत आमच्या कुटुंबा जिवितांत येता, धर्मीक जिवितांत येता आनी आमी पडटा. आनी त्या पडणेंतल्यान वयर येवंक आमकां जायना. ताकाच आल्तारीच्या मुखार येवचे पयलें त्या दारा वगळा विचारता, पोदोन मोदोन कोण विचारता, बेश्टें न्ही. त्या भुरग्याक भावार्थांत जिवाळ रावच्याक उत्तेजन दिवच्याक ती पोदोन मोदोन आसात. ताचे उपरांत क्रिस्मसाचो संस्कार घेता आसतना बेश्टे नांवा खातीर हात दवरचो न्ही. बगार तें भुरगें त्या पवित्र म्हज्या सक्तेन फळांनी वाडत वेता म्हणल्यार हांव साक्षी जावन हांव उत्तेजन दिवन ताचे सांगात चलतली या चलतलो म्हणल्यार बरोवशें ताच्या खांद्यार हात दवरतात.
तशेंच काजारी सक्रामेंत घेता आसतना हांगा ते विटनेस बेश्टे रावानान सायन घालूंक न्ही बगार तांच्या जिवितांत आमी तांकां सहकार दितले म्हूण आमी सांगता मेळटा. जर आमी याज्ञीक कोणाचे संस्कार घेता आसतना आमचो प्रोविन्शियल म्हणटा वय लोकांची मत घेतल्या उपरांत हांव तांकां विसरून काडटा म्हणटा आनी ती जबाबदारी घेता. म्हणजे आमच्या आत्मीक पॉयंटांत आमच्या सालत्या जिवितांत आमकां एकम्पनीमेंट जायच आनी तदाळा आमी आमचो भावा जिवंक शकता आमचे जिवी जिवंक शकता आनी तें आज आमकां सोमी आपयता. आमच्या हातान दिली जबाबदारी सारके रितीन सांबाळून सोम्या लागचो आदार मागया. आमेन. आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. आपल्या मानाक आनी मेमेक आमचे नक्या पवित्र सभाच्या दावा सर्वेस्व मानून घेवं. बापा सगळ्या देण्याच्या दादारा तुवें कुशाल केली तुजी पवित्र सभा उपकारी खाळसा आनी देणी तुका ओपता आनी जशें इतलो व्हड संतोष भोगोवंक संवसारांत तुवें तिका फावो केलोय तशें सर्गीचो तो उंचार व्हरतो अपरिमीत संतोष आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वरात उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर कळे आमी तुका वाकूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. जेन्ना कुर्सा ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपण करो याजक करी वेदी आनी बलिदानाचो शेळी म्हणून ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोषान उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सदळभर निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं सर्गाने संसार भरला तुज्या वैभवान. ओन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय. ओन सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जरे तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो.
तो दिनू आसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सस्नी कराराचें रगत पदकांचे बोगसाने मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा तसो गुट परगटुया. तुझ्या कुसाने पुनर्जीवन पुनर्ववी, तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर, जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो म्हणो आनी सोडूनची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमी समेजता. पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे प्रितमेचे विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाप्पा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मागांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोस धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव मेळींची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टकथेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत म्हाका मोड पळोवंक फोवो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरे देवाचे मे संगती, भगवान तुझे तिजो पती, भगवान धर्मदूत आनी सरकळी तुका मानवाल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे महिमा गमोवंक आमकां फोवो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्ववंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमीन. आमच्या सोडोंदराची अजना मनां धरून ताणें शिकयले मागणी आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवा, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे न्हे बरवोशान अत्रेक दिले आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेका शांती दियात.
देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपोवणे मेळ्ळी आमी समेस्त सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. नेटून कुर्बी देण्यानी जीवित म्हाका दोन दिता. काळीज म्हजी अत्रिकता जेजू म्हज्या सैऱ्या. सगळेच तुका लागिता दुनिया म्हज्या राया. तुझ्या आशिता मोकाळ म्हज्या देवा. मेंगेन तुजी तर म्हाका सोम्या म्हज्या देवा. क्रिस्त बराबर आमी मेल्या जाल्यार ताचे बराबर आमी जियेत येयला म्हूण आमकां बरोवसो आसा. सर्वेस्पराजय प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचे तुजी दयाळ दीस घाल. पास्काच्या संभ्रमेन तुज्या सस्नीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलाय. तर आमकां पुनः जिवीत जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनः जिवंतपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर महिमेवंत कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचेर वतो. आमेन. वसुने या क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां सुमेस्तांक बरो दीस मागता. सोम्या दिन वासुया तो बरो. सोम्या दिन वासुया तो बरो. सोम्या दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सु करो.
बसलेली ताका जावं महिमा सदांकाळी सोम्यातीन वासुया तो बरो सोम्यातीन वासुया तो बरो सोम्यातीन वासुया तो बरो मोगा परिमिता सुकरो मुकाळ पुत्रासो भगवंत पुस्तकाची करुणी निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. एकांगी सिंगल लाईफ एक सुऱ्यांची वेच हे बरें वा पाठ हो विशय एप्रिल अंक्यांत तुमचे मुखार वाचूंक तयार रावा.